स्पेशली बायलां खातीर. आनी जिंदगी गोवा ही संस्था फाटल्या 23 वर्सांतल्यान आख्ख्या गोंयभर वावर करता आनी प्रत्येक फावटी बायलांक जो एक अधिकार मेळपाक जाय जावं तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय हेचो आमी सदांच दखल घेतलेली आसा. त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा आमी एक वेगळो प्रोग्राम असो दवरलो आसा की हेल्दी फूड कॉम्पिटिशन, जे आमी पळयता की जर आमी म्हणटा जेन्ना घरान वतकीर एक कप च्या जाय जावं कितें जेवण जाय आमी कोणाक उलो मारता, जी घरकान्न आसा ताकाच उलो मारता. सो दे आर द बेस्ट कूक एक्चुअली की एक बरें कितें जेवण करून आपल्या भुरग्यांक जावं घोवाक जावं स्वता सगळीं खावंक शकता. कित्याक आयज काल आमकां आमी पळयता की बेस्ट फूड म्हणटा तें भायर मेळना. सो ते आमी कॉम्पिटिशन हांगा ऑर्गनायज केलां की हेल्दी कूक फूड कॉम्पिटिशन. तशेंच टॅलंट, सगळ्या बायलां भितर कितें कितें टॅलंट आसता पूण जाता कितें एक प्लॅटफॉर्म मेळना की ते खंय वचपाचो, आपलो टॅलंट खंय दाखोवपाचो. कोण डान्सिंग, सिंगींग, एक्टींग, मिमिक्री, फॅशन शो अशें खुबशें कितें कितें आसता. सो तोय आमी कॉम्पिटिशन आयज ऑर्गनायज केला की जेणे करून प्रत्येक बायलेक आयज फुडें येवपाक एक चान्स मेळपाक जाय अशें तरेचो. तशेंच मदीं हांगा गेम्स आसतल्यो आयज तेंच्या खातीर, तेंकां स्पोर्ट प्रायजीस आसतली आनी आमी चडान चड आमी पळयलां की मॅक्झिमम आमचो क्रावड जो आयज बायलांचो आसा तो हांगा ऑफिसर रावतो आनी सगळ्यांनी एक एंटरटेनमेंट करून घेवचें. बरें, कितलीं वर्सां जालीं तुमी हे मनयतात हांगासर? आमकां ऑलमोस्ट 23 वर्सां जालीं. आमी वास्को शहरांतून सुरवात केल्ली पूण आयज आमी गोंयभर आमचे कडेन सगळ्या ज्यो मेन सिटीज आसा सगळे कडेन आमचे ब्रांचीस जाल्ले आसा. आमी अंडर गोवा स्टेट एज्युकेशन सोसायटी तेंच्या मार्फत आमचे प्रोग्राम चलता. तशेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली एंड वेलफेअर यांच्या अंडरूय आमचे प्रोग्राम चलता. आनी हे आमी चडान चड सगळे कडेन आमी पावोवपाचो प्रयत्न करता की HIV एड्स प्रिवेंशन, की खास करून आमी पळयता की जे HIV एड्स पिडीत लोक आसता जावं TBचे लोक आसता हांकां जर बरो पोशण आहार मेळटा जाल्यार तो पोशण आहार कितें आसूं शकता आमचे आमी सदांच सांगता. सो आयज जो कॉम्पिटिशन स्पेशल दवरला हो आमी त्या निमित्तानूय बी दवरला आसा की आमकां बऱ्याचे बरें जेन्ना फूड कळटलें हेल्दी फूड सो ते आमी आमच्या ह्या क्लायंटांक सांगूंक शकतले. म्हजें नांव रितू नायक, हांव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर NGO जिंदगी गोवाची. आयज आमी ह्या प्रोग्रामाक सगळीं जमिल्ली आसा स्पेशली टू सेलिब्रेट इंटरनॅशनल वुमन्स डे. इंटरनॅशनल वुमन्स डे आमी खूब वर्सां जालीं करतात पूण हें खंय तर मोटिवेशन बायलांक दिवपाक लागून आमची जी कम्युनिटी आसा, आमचे जे गांवांतले लोक आसात जे आजून फाटीं आसात सो तांकां फुडें काडपाक लागून तांकां एका स्थरार व्हरपाक लागून आमी हो प्रोग्राम करतात. हें एक खूब मोटिवेशन आनी एनकरेजींग प्रोग्राम आसा आनी खंय ना खंय ह्या प्रोग्रामाक लागून खुबशीं बायलां आयज फुडें सरलेलीं आसा आनी आपआपल्या लेवलाचेर पावलेलीं आसा. सो हो एक वांटो आसा खंय ना खंय गव्हर्मेंटान सुद्दां आमी फुडें सरपाक जाय. खंय ना खंय बाबा एक नॅशनल लेवलाचेर ना जावं पूण एटलीस्ट आमच्या गोवाच्या स्टेट लेवलार गांवां तरी हो प्रोग्राम करून आनी घडोवन हाडपाक जाय. कित्याक आमची शिकिल्ली बायलांक सुद्दां आमचो रायट आयज खबर ना पूण ह्या गांवच्या बायलांक जेन्ना ही फुडें सरता बाबा वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपान बाबा आमचे NGO थ्रू आमची हेल्प घेवन जेन्ना फुडें सरता खंय ना खंय ती बऱ्या स्तरार पावलेली आसा आनी म्हाका खुशी जाता आयज हो प्रोग्राम करपाक आनी फुडें आमी हेचो वाडावो करतली हें मात शुअर आसा. आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्या बायलांक जी आमची कम्युनिटी फुडें काडपाक आमची दर्पण उमीद आनी जिंदगी गोवा NGOंतल्यान आमी फुडें सरतात. थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंटाक सुद्दां आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक आनी लोक आमकां खूब सपोर्ट करतात. थँक्यू सो मच. तुम्ही हे टायमार हांगा पावले बद्दल आणि आमचो उमेद डे केअर सेंटर जिंदगी गोवा आणि दर्पण गोवा हे गेले 14 वर्सां जाली लास्ट 25 इयर्स जाली आमी हांगा हे प्रोग्राम घडून हाडटा. आमची अशी वुमन्स डे नासतना बाकी सगळे आमी प्रोग्राम सिनियर सिटीजन जावं ना चिल्ड्रन्स डे जावं आमी वर्सान करत येत रावता. आणि आयज आमचो असो प्रोग्राम आसा की वुमन्स डे जे 3 बायलां आमी अशी तेंचे नांवां आसा जिनर, करिश्मा आणि सरिता तांकां आमी सत्कार करपाचे आसा की ते वेगळे वेगळे क्षेत्रान आपले कशी कामां करतात आणि तेंच्यांनी खूब तेंचे नांवां कमयल्ले आसात आणि ते बायलांक आमी आयज सत्कार करपाचे आमी ठरयल्ले आसा. आणि प्रायजां घेवन वतली हांगासून. तर अशा तरेन आयचो कार्यक्रम आसतलो आनी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करता आसतना हांव रिक्वेस्ट करता